नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 10व्या रायसिना संवादाचे नवी दिल्लीत आयोजन. न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन खासा सोयरे म्हूण हाजीर. प्रधानमंत्री मोदी आणि प्रधानमंत्री लक्सन हांची वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली भासाभास. ई श्रम पोर्टलाक नॅशनल सर्व्हिस पोर्टला कडेन जोडला. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांची लोकसभेत जाप. गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर मध्यान्न आहार पुरवपाचे काम अक्षय पात्र संस्थेक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें उक्तावण. फाटल्या 10 वर्सांतल्या मोदी सरकाराच्या काळात बायलां आनी चलयांच्या सबळीकरणा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो लायल्या चालीक. कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे प्रतिपादन. आणि आदले मुखेलमंत्री आणि देशाचे आदले संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान मिरामारांतल्या पर्रीकर समाधीचेर आर्गां ओंपपी कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत मानेस्तांनी ओंपली आर्गां. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत 10व्या रायसिना संवादाचे उक्तावण करतात. न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन या कार्यावळीत खासा सोयरे म्हूण हाजीर रावतात. ही संवाद कार्यावळ 19 मार्च मेरेन चलतली. न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांचे लेगीत ह्या कार्यावळीत संबोधन जाता. कालचक्र, लोक, शांती आणि ग्रह ही या अनुच्या रायसिना संवादाची मुखेल संकल्पना आसा. संवसारभरातले धोरणकर्ते आणि विचारवंत या मुखेल विशयांचेर विचार मंथन करतले. 125 देशांचे प्रतिनिधी या संवादात वांटेकार जातात. मालदीवचे विदेश व्यवहार मंत्री अब्दुल्ला खलीफ, लेटवियाचे विदेश मंत्री बायबा ब्रेज, एटिग्वा आणि बार्बुडाचे विदेश मंत्री हे लेगीत नवी दिल्लीत दाखल जाल्यात. भारत आणि न्यूझीलंड दोनूय देशांनी संरक्षण भागीदारी घटमूट करपाच्या दिकेन पावल घाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. संरक्षण मळार परस्पर भागीदारीक लागून रोडमॅप तयार करतले अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांच्या द्विपक्षीय भासाभासे उपरांत प्रधानमंत्री जोड पत्रकार परिशदेत उलयताले. दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा. डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा. रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है. फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा. मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा. विदेश व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांची काल भेट घेतली. दोनूय राष्ट्रांमधले संबंध अधिक घटमूट करपाच्या हेतान प्रधानमंत्री लक्सन हांच्या वचनबद्धतेची डॉ. जयशंकर हांणी तोखणाय केल्या. ह्या भेटे पयलीं दोनूय देशांक लाभदायक थारपी भारत न्यूझीलंड मुक्त वेपार कबलाती खातीरूय भासाभास जाली. केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल आनी न्यूझीलंडाचे वेपार तशेंच गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकले हांचे मदीं लेगीत भासाभास जाली. मजगतीं न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री 19 आनी 20 मार्च ह्या 2 दिसा मुंबय भेटेर येवपाचे आसात. आपल्या राबित्यात ते उद्देग मळावेल्या उद्देजकां वांगडा आनी प्रतिनिधी वांगडा संवाद साधतले. भारत आणि न्यूझीलंड या दोनूय देशांमधीं संरक्षण, शिक्षण, खेळ, बागायती आणि वनीकरण या विशयाचेर 5 वेगवेगळ्यो कबलाती जाल्यात. ह्या कबलातीत दोनूय देशांक परस्पर मान्यताय मेळ्ळे उपरांत ही माहिती भारताच्या विदेश व्यवहार मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत प्रतिनिधींनी दिली.
The talks covered the entire gamut of our bilateral relations looking forward in terms of defense and security, trade and investment, education and sports, tourism and people-to-people ties. The two Prime Ministers also shared their perspectives on global and regional issues, including on multilateral cooperation. They both witnessed the exchange of bilateral documents and MOUs in various fields. One was an MOU on defense cooperation. Another was an authorized economic operator mutual recognition agreement. The third on memorandum of cooperation on horticulture. Fourth was letter of intent on forestry. Fifth was on education cooperation, and the sixth was on as a memorandum on cooperation in sports. भारत आणि न्यूझीलंड मजगती आतंकवादाआड करपाच्या उपायांचेर लेगीत दोनूय देशांच्या फुडाऱ्यांमदी चर्चा जाली अशी माहिती विदेश व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणयाऱ्यांनी दिली. Of anti-India elements in their countries and their abuse of freedom of speech and other democratic freedoms to glorify terrorism and to threaten attacks against our diplomats or our parliament or our events in India. So these were also conveyed, and I must say that the government of New Zealand has been receptive as well as has taken our concerns on board in the past as well. ई-श्रम पोर्टलाक नॅशनल करियर सर्व्हिस पोर्टलाकडेन जोडला अशें केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांणी लोकसभेत सांगले. अदमासपत्रकी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्या दुसऱ्या सप्तकाच्या पयल्या दिसा प्रस्नोत्तराच्या वरात एका प्रस्नाक जाप दितना तांणी ही माहिती दिली. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होता है और उसके लिए कई टाइप की योजना के लाभ के लिए वो एलिजिबल होता है. हमने ई श्रम पोर्टल को साथ में नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट करा है ताकि ई श्रम पोर्टल के लाभार्थी अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी योग्यता के अनुसार नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हुई हो तो उसको एनकेस कर सके. यह माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष रूप में पूछा है कि 60 साल की उसकी एज हो जाने के बाद उसको कोई लाभ मिल सकता है क्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कई ऐसी योजना है, पेंशन योजना भी है, उसमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है. उसने अपने जब वो काम करते हैं तब पेंशन फंड में पैसा जमा कराया हो, इस योजना में पैसा जमा कराए हैं तो 50% पैसा राज्य सरकार देती है और दोनों को मिला के वो 60 एज के बाद उसको 3000 का पेंशन भी उपलब्ध कराया जाता है. ऑनलायन एश्युरन्स मॉनिटरिंग सिस्टमाक लागून सरकारान दिल्ली आश्वासनां चडांत चड पुराय केल्यात अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी राज्यसभेत स्पश्ट केलें. सगळ्या वांगड्यांचे प्रस्न आनी सभाघरांत दिल्ली आश्वासनां पुराय करपाची सगळ्या फुडाऱ्यांची जबाबदारी आसा अशेंय तांणी म्हळें. ऑनलायन एश्युरन्स मॉनिटरिंग सिस्टम आनी आश्वासनां वेल्यान आपाचे फुडारी संजय सिंग हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले. Negligible percentage of the total assurance is because of the introduction of the online assurance monitoring system. इससे पहले पेंडिंग रेट ज़्यादा था. 18 में जब ये सिस्टम डेवलप हुआ तब जाकर के 99% क्रॉस हुआ है, क्योंकि सर ये पुराना फिगर को हम कंसोलिडेट करके बता रहे हैं. हम चाहते हैं कि नए जो एश्योरेंस जितने भी मंत्री देते हैं या कोई भी हमारा माननीय सदस्य जब सवाल पूछता है और मंत्री उसको एश्योरेंस देता है तो 3 महीने के अंदर में फुलफिल होना चाहिए. ये पार्लियामेंट्री रूल भी है और ये कन्वेंशन है, सब मानते आए. कहीं कहीं जहां उसका टाइम एक्सटेंशन चाहिए उसके लिए फिर टाइम मांगा जाता है. वो एश्योरेंस कमेटी है, आप सब जानता है. हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में एश्योरेंस कमेटी का काम भी तय किया हुआ है. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना मां और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडे। अक्षय पात्र या बंगळुरूच्या कंपनीक गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर मध्यान्न आहार पुरवण करपाचे काम मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयच्यान जालें। अक्षय पात्र ही संस्था पयल्या पावण्यार साळगांव, शिवोले आनी कलंगूट ह्या वाठारांतल्या शालेय विद्यार्थ्यांक मध्यान्न आहाराची पुरवण करतले। ही येवजण म्हळ्यार धंदो न्ही जाल्यार धर्मादाय स्वरुपाचें काम आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी उक्तावण कार्यावळीत उलयतना सांगलें। 5000 लोकांक एका वरात जेवण दिवपाची तांक आशिल्ल्या अक्षय पात्र संस्थेक दर्जेदार खाद्य पुरवपाची जबाबदारी आसा। संस्थेन ते खातीर 3 कोटी रुपया खर्च केला अशें सांगून हे संस्थेन हाचे पयलीं देशभरांतल्या 17 राज्यांनी खाद्य पुरवपाचें काम केलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। मनोहरभाई पर्रीकर हांची आज पुण्यतिथी आनी त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांच्यांनी पळयिल्लें स्वप्न आज साकार जाता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता। ते आसा थंयच्यान भुरग्यांक बरें जेवण दिवचें किंवा मिड डे मील बरें क्वॉलिटीचें दिवचें आनी ते साकार करपा खातीर अक्षय पात्राक तेन्ना इन्वायट केल्लें, बट गोंयांत येवपाक तांकां तब्बल 10 वर्सां लागलीं। 2013-14 सुरू जाल्लो कार्यक्रम आमी 2025 आज ताची सुरवात केल्या। तुमी तुमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट सेंटर हें अक्षय पात्राक दिलां लॉंग टर्म बेसिसा खातीर। डिजास्टर मॅनेजमेंट करता कितें तर जेन्ना जेन्ना डिजास्टर जाता तेन्ना रावपाची आनी जेवपाची खावपाची सोय करपाक जाय। जर जेवपाची खावपाची सोय जर करपाक जाय आसत जाल्यार ते किचन रेडी आसपाक जाय। म्हणून म्हाका दिसता इन डिजास्टर मॅनेजमेंटांतली फर्स्ट स्टेप किचन रेडी करून दवरपाचें पळय न्ही तें आमी पयलीं रेडी केलां। रावपाक खंयसरूय रावूं येता। 5000 लोकांक एका वरान जेवण दिवपाक कोणूच दिवपाक शकचो ना, बट 5000 लोकांक एका वरान जर जेवण रेडी करून धरून दी म्हटलें जाल्यार अक्षय पात्र दे ओनली द कॅपेसिटी टू गिव द फूड विदीन 1 hour फॉर द 5000 पीपल। 18व्या स्टेटीन तेंच्यांनी एंटर केला। 17 राज्यांनी मिड डे मील हे फक्त आनी फक्त अक्षय पात्रा दिता। आमी हांगासर आज 18वी स्टेट आसा आनी ह्या 18व्या स्टेटीत दिता आसतना मोर दॅन 3 crores of rupees दे हॅव स्पेंड ऑन किचन रेडी करपा खातीरच। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नाकेरी बेतूल हांगा नव्यान बांदिल्ल्या पंचायत घराचें उक्तावण केलें। हे वेळार आमदार आल्टन डिकोस्टा, सरपंच प्रीतम देऊलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। नवे पंचायत घर लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर पंचायतीची कार्यक्षमता आनी तांक वाडयतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। दर्जेदार भौशीक सेवा दिवपा खातीर सगळ्या मतदारसंघांनी, गांवांनी आनी नगरपालिकांनी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशेंय तांणी सांगलें। गांवचो जर विकास जावपाक जाय आसत जाल्यार पंचायत हे हांगासरनूच सुरवात जाता आनी जेन्ना पंचायत खूब बरी आसता, पंचायतीची बॉडी आनी पंचायत तेन्ना त्या गांवचो खूब व्हड विकास जावपाक शकता। म्हाका दिसता जरी उशीर जालो आसत जाल्यार सुद्दां आज नाकेरी बेतूल पंचायतीच्या हांव पंच मंडळांचें आनी आमदाराचें अभिनंदन करता, कारण प्रायोरिटी समजून नो डावट म्हणजे सरकारा कडल्यान ONGCक सांगलें, आमदारांनी तेंचेर प्रेशरायज केलो, पण एक बरी प्रशस्त अशी इमारत तांकां आज हस्तांतरण जाली त्या खातीर खूब बरें दिसता। आपल्या एखाद्या मतदारसंघात प्रायोरिटी कित्याक आसची, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हेल्थाक आसची, एड्युकेशनाक आसची, इन्फ्रास्ट्रक्चर तेज्या उपरांत आसची, हे कशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे प्रत्येकान ठरोवचें आनी लोकांक जाय। आतां आमी पळयतले की बेजीक गरजो लायट आसतलें, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, रोड आसतलें, हे 100% दिवपाक म्हणजे सरकार हे पुराय जाला।
सरकारान गोंयकारांक सरकारी दस्तावेज, वेगवेगळे दाखले, बिलां, पेमेंट केल्ल्यो पावत्यो सोंपेपणान उपलब्ध जावच्यो हे खातीर व्हॉट्सॲप वरवीं गोवा ऑनलायन सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला। इलेक्ट्रॉनिक आनी कम्युनिकेशन खात्याच्या वतीन ही येवजण चालीक लागतली। गोवा ऑनलायन हे वेब आधारीत माध्यम 2017 वर्सा त्या वेळचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या फुडारपणा खाला सुरू जाल्ले। आता ही सेवा व्हॉट्सॲपाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला। आदले मुखेलमंत्री आणि देशाचे आदले संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथी निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आर्गां ओंपली। मिरामार हांगा आशिल्ल्या पर्रीकार समाधी स्थळाचेर आर्गां ओंपपी ही कार्यावळ जाली। ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गित्ते, आयजीपी ओमवीर सिंग बिश्नोय, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इग्ना क्लिटस, मनोहर पर्रीकार हांचे पूत उत्पल पर्रीकार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हे आधुनिक गोंयचे शिल्पकार आशिल्ले। तांकां अपेक्षित आशिल्ले प्रकल्प पुराय करप हीच तांकां खरी आर्गां थारतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। मनोहरभाई पर्रीकारांक सदोतीत याद करता। मनोहरभाई पर्रीकारांचे एडमिनन्स, गुड गव्हर्नन्स एंड ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स आनी जेका आमी ऑलरेडी म्हणजे नितीनजी गडकरी हांच्यानी तांचो उल्लेख जो केल्लो, इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू गोवा। इनिशियली जेका आमी म्हणटा की ज्यो डिसिजन्स मनोहरभाई पर्रीकारान घेतल्यो स्पेशली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, आज आमी ऑलमोस्ट ते पुराय जायत आयिल्ले आसा। म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जाता। म्हणजे आमी जर सांगपाचें जर जाल्यार जाल्यार इनिशियली इट इज एन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जुवारी ब्रिज, अटल सेतू 3rd, ओके, ह्या सारकेले प्रोजेक्ट हे आमी पुराय करपाक शकले। समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाच्या वतीन मनोहरभाई पर्रीकार आज याद करता, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता। गोयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे नाव घेतल्या बगर एकूय दीस वचना। पर्रीकारांचो आदर्श घेवन नवे पिळगेन गोयचे उदरगती खातीर योगदान दिवपाक जाय अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां। मिरामारच्या पर्रीकार समाधी स्थळाचेर आयोजीत पर्रीकार पुण्यतिथी कार्यावळीत ते उलयताले। भाईक वचून आयज 6 वर्सां जालीं, पण मनोहर भाईचें नाव घेतल्या शिवाय गोंयच्या राजकारणान कोण चुकायच उलोवंक शकतना अशें एक वेगळें अशें व्यक्तिमत्व, ताका आयज आदरांजली दितना तांची एक वेगळी वळख संपूर्ण देशाक जाल्ली। तशें मनोहरभाईचे आदर्श घेवन अनेक फुडली येणारी पिळगी सुद्दां गोंयच्या विकासा खातीर काम करतलीची अपेक्षाय आसा आनी म्हणून भाई हे सदांच सगळ्यांच्याच काळजांत उरतले। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे पूत उत्पल पर्रीकार हांणी लेगीत आयज मिरामारच्या पर्रीकार स्मारकाचेर वचून सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां आर्गां ओंपली। मनोहर पर्रीकार हांचो उणाव सदांच दिश्टी पडटा अशें उत्पल पर्रीकार हांणी म्हळें। जज आनी ज्युरी ह्यो दोनूय भुमिका लोकां कडेन आसता। आयज सोशल मिडियाचेर खुबदां आयज भाई आसूंक जाय आशिल्लो अशीं उतरां वाचूंक मेळटात अशें सांगून तांणी आपल्या बापायच्या यादींक आर्गां ओंपली। आज स्मृती दिन आहे आणि अनेक आठवणी परत एकदा उफाळून येतात। आज तसा एक दिवस, संपर्ण डे, डे ऑफ रवींद्र ईश्वर आणि मला त्यांच्याकडून काही शिकलो आहे आयुष्यात, त्या सगळ्या आठवणी आज करून त्याच मार्गावरती पुढे जायचं आहे असा एक पर्यंत शिक्कामोर्तब तो परत एक निश्चय करायचा आहे या दिवशी सगळ्यांनीच, मीच नाही। प्रत्येक जण कोणाचे वडील गेले, जी पोकळी निर्माण होते ती भरून काढायला असं वाटतं की वर्ष गेल्यावरती ती कदाचित भरून येईल म्हणून, पण भरून यायला खूप कठीण असतं। पण त्यांच्या आठवणी, त्यांचे शिक्षण बरोबर असल्यावरती त्याच्यातून एक पुढे जाण्याची शक्ती नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात देशभरात बायलां आनी चलयांच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात। ताचे वरवीं बायलां आनी चलयांचें सबळीकरण जालां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। ते राष्ट्रीय बायलां आयोगाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कार्यावळीत उलयताले। ह्या कार्यावळीक देशभरांतल्या 9 राज्यांतले जिल्हा न्यायदंडाधिकारी हाजीर आशिल्ले। राष्ट्रीय बायलां आयोगाच्यो अध्यक्ष विजया रहाटकर, राज्य आयोगाचे अध्यक्ष रंजिता पै हांचे सयत हेर मानेस्त लेगीत
हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री आवास येवजण, मुद्रा येवजण, स्टार्टअप, स्टँडअप, PM लखपती दीदी येवजण ह्या सारख्या केंद्रीय सरकाराच्या येवजण्यांक लागून बायलांक फुडार मेळ्ळा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले। द बेस्ट लेजिस्लेशन जो इस 10 साल में आए हैं, इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे तो और कौन बात करेगा। इसलिए हमने पहले बात करना स्टार्ट करना चाहिए और वो इम्प्लीमेंटेशन आगे किस तरह से होंगे, इसके लिए वी आर द ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली। सुकन्या समृद्धि योजना, इट इज इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम द पेरेंट्स 100 रुपए डालते हैं तो मोदी जी भी 100 रुपए डालते हैं, बराबर है, हर महीने, और 21 साल तक डाले तो इट्स अप्रोक्सीमेटली द मोर देन डबल द अमाउंट दे गेट, जो डालते हैं उससे भी डबल अमाउंट मिलेंगी। पहली बार यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पे उनके घर बनने लगे हैं। इससे पहले महिलाओं के नाम पे कभी घर नहीं थे। प्रधानमंत्री आवास योजना घर रजिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस इन द नेम ऑफ वुमन स्टार्ट हुआ। इससे पहले घर किसके नाम पे होता था? पुरुषों के नाम पे ही होता था, महिलाओं के नाम पे कभी घर नहीं होता था। मुझे लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने के लिए मुद्रा लोन, स्टेम लोन, स्टार्टअप लोन, स्टैंड अप लोन, बाकी तो सबके, एंड स्पेशली इज एन which is an Lakpati Didi program which is introduced by the Honorable Prime Minister, Drone Didi program which is introduced by the Honorable Prime Minister। इतने सारे प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि हर एक कलेक्टर पुश समझो अपने कलेक्टर में किया तो उसका बहुत ही इम्पैक्ट अपने लिए हो जाएगा। गोय विद्यापीठातल्या एका विद्यार्थिनीक बऱ्या मार्कान पास करपा खातीर प्रश्नपत्रिका चोरिल्ल्याचो कथीत आरोप आशिल्ल्या संबंधित प्राध्यापकाक गोय विद्यापीठान आयज निलंबित केले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन हो विशय गोय विद्यापीठाच्या वडील अधिकाऱ्यांकडेन मोर्चा वरवीं व्हेल्या उपरांत विद्यापीठान ही कारवाय केल्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या विद्यार्थी फुडाऱ्यांनी हे विशीं अदीक म्हायती दिली। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आम्ही आज आंदोलन केले की एक फिजिक्स प्रोफेसराचो गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पसान एक प्रोफेसरान पेपर सोडले म्हणून तेजे एलिगेशन आयिल्ले। तेजेर आमी VC कडेन मेळ्ळे, VCक डिमांड केलो की त्या प्रोफेसराचे बेगीच्या बेगीन सस्पेन्शन ते काडचें। VCन एश्योरन्स दिलें की 48 आवर्सा भितर तेंचेर इन्क्वायरी बसतली आनी इन्क्वायरी जी बसला त्या टायम स्पॅना भितर त्या प्रोफेसराक सस्पेंड केल्ली आसा आनी ही सस्पेन्शन कॉपी तेमी आज प्रोड्यूस केल्ली आसा। आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून हे आमचे आंदोलन आज हांगा यशस्वी जाल्लें आसा आणि अशेंच भुरग्यांच्या हिता खातीर ABVP पयलीं आसा आणि आतांय आसतली अशें हांव तुमकां आश्वासन दिता। आजच्यान सस्पेन्शन ऑन इफेक्ट जातली आणि टील द फर्दर प्रोसिडींग ऑफ द इन्क्वायरी जायना त्या म्हणसर ती सस्पेन्शन ऑर्डर तांकां लागतली। 2028 मेरेन जर्मनीक फाटी करून भारत संवसारांतली सगळ्यात व्हड तिसरी अर्थव्यवस्था जातली असो अदमास मॉर्गन स्टॅनलीच्या नियाळात उक्तायला। ह्या नियाळ्यात भारताच्या उदरगतीच्या मळाचेर सकारात्मक अदमास उक्तावन भारत 2024 मेरेन सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या मळाचेर $4.7 ट्रिलियन मेरेन पावतलो, जाल्यार 2028 मेरेन $5.7 ट्रिलियन मेरेन पावतलो। ही वाढ भारताची दूरदृष्टी आणि साहसी आर्थिक सुधारणा हांचो परिणाम आसा अशें ह्या नियाळ्यात स्पष्ट केला। छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव घेतकच दोळ्यामुखार येता तो पराक्रमाचो इतिहास। पण महाराज हे फक्त तलवारीच्या धारेर स्वराज्य घडोवपी झुजारी नाशिल्ले, ते एक दूरदर्शी प्रशासक आशिल्ले, अर्थशास्त्र समजुपी दूरदर्शी राज्यकर्ते आशिल्ले आणि जनतेची सर्वांगीण विकासाची सपना साकार करपी युगपुरुष आशिल्ले। छत्रपती शिवाजी महाराज हांची आयज तिथी प्रमाण जयंती, तांकां मानाचो आदर आणि नमन। क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की। छत्रपती शिवाजी महाराज देशाच्या अस्मितायेचो गजर आसात। ते देशाभिमानी मनां खातीर प्रेरणा आसात। शतकां सावन खर छळ सोंसपी समाजाची अस्मिताय जागृत करप, तांकां एकठांय हाडप आणि स्वराज्याची भावना तांच्या काळजात रुजोवप हे कितले कठीण आसले।
मात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोकांच्या मनांतल्यान असहायतेची भावना काढून उडयली, तांचो आत्मसन्मान जागो केलो, झुजाच्या रणनितींतल्यान अत्याचार करप्यांक धडो शिकयलो, राज्य वाडोवपा सयत ते राज्य घटमूट करपा खातीर सशक्त प्रशासनाची थापणूक करप हे महाराजांचे कर्तृत्व। स्वराज्यात व्यापाराक चालना दिवपा खातीर व्हड बाजारपेठ तांणी आकाराक हाडल्यो, तांकां लागून अर्थवेवस्थेक गती आनी हजारांनी हातांक रोजगार मेळ्ळो। शेतीक प्राधान्य दिले, दर्याचे महत्व जाणून महाराजांनी स्वताचे आरमार उबे केले, जलदुर्ग उबारले, बंदरांचे मजबूतीकरण केले, गडकोट उबारले। आताचे उदरगतीचे उपक्रम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप हे सगळे महाराजांच्या धोरणाचेर आदारून आसात। छत्रपतींनी राज्यकारभाराची आदर्श संकल्पना मांडली। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हळ्यार एक विचार, प्रेरणा आसात, ती कायम जिवीत दवरप हीच खरी शिवजयंती, हीच खरी महाराजांक मानवंदना। छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या आयज तिथी प्रमाण जयंती निमतान महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी ठाणे जिल्ह्यातल्या भिवंडी हांगा उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देवळाचे लोकार्पण केले। या देवळात छत्रपती शिवाजी महाराजांची 7.5 फूट उंचायेची काळ्या पाषाणाची मूर्त स्थापन केल्या। मुखेलमंत्री फडणवीस हांणी लोकार्पण केल्या उपरांत महाराजांची आरती लेगीत केली। उदकापोंचे संग्रहालय तयार करपा खातीर INS गुलदार ही सेवा निवृत्त युद्धनौका महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या विजयदुर्ग बंदरा मेरेन हाडपाक निमणे येस मेळ्ळा। कारवारच्या नौदळ थळावेल्यान ही गुलदार नौका विजयदुर्ग बंदरात येवन रावल्या। ह्या थळाचेर बोटीर आशिल्ली पर्यावरणाक हानी पावोवपी द्रव्यां आनी वस्तू काडून उडयतले आनी बोट पुराय नितळ जाल्या उपरांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दर्यादेगेर आशिल्ल्या निवती रॉक ह्या सुवातीचेर ती दर्यात बुडयतले आनी तातूंत म्युझियम करपाचो पर्यटन महामंडळाचो हेत आसा। हे विशीं MTDCचे कोकण विभागीय अधिकारी दीपक माने हांणी माहिती दिली। भारतीय वरिष्ठ क्रिकेट पंगडान आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट सर्त जिखली। निमाण्या सामन्यात वेस्ट इंडीज पंगडाचो 6 गडे राखून भारतान जेतेपद मेळयले। वेस्ट इंडीज पंगडान पयली फलंदाजी करत 148 धांवड्यो केल्यो, मात भारतीय पंगडान ही मोख 17 चेंडू राखून सहजपणान साध्य केली। भारतान जेतेपदाच्या प्रवासात 7तले 6 सामने जिखून वर्चस्व राखला। सचिन तेंडुलकराच्या फुडारपणाखाला भारतीय पंगडान मास्टर्स लीग चषक जिखून परतून एक फावट क्रिकेटातले आपले वर्चस्व सिद्ध केला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 36.4 सेल्सियस आणि उण्यात उणे तापमान 24.5 सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 10व्या रायझिना संवादाचे नवी दिल्लीत आयोजन। न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन खासा सोयरे म्हूण हाजीर। प्रधानमंत्री मोदी आणि प्रधानमंत्री लक्सन हांची वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली भासाभास। ई-श्रम पोर्टलाक नॅशनल सर्व्हिस पोर्टला कडेन जोडला। केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांची लोकसभेत जाप। गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर मध्यान आहार पुरवपाचें काम अक्षय पात्र संस्थेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें उक्तावण। फाटल्या 10 वर्सांतल्या मोदी सरकाराच्या काळात बायलां आनी चलयांच्या सबळीकरणा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो लायल्या चालीक। कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें प्रतिपादन। आणि आदले मुखेलमंत्री आणि देशाचे आदले संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथी निमतान मिरामारातल्या पर्रीकर समाधीचेर आर्गां ओंपपी कार्यावळ। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत मानेस्तांनी ओंपली आर्गां। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।